कारापूर गांवचे सब हेल्थ सेंटर जे हांगासर आसा आनी ह्या हेल्थ सेंटराक आमी विजीट दिवपाचें थारायिल्लें आनी ह्या विजीटीचो पर्पज असो आसलो की जे हेल्थ सेंटर हांगासर आसा ते तितून कितें कमतरता आसा आनी ह्यो भरून काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ह्या माध्यमांसून आयज हांव पब्लिकाक सांगपाक सोदता की ही जवळ जवळ 15 ते 15,500 लोक वस्ती आसलेली हो कारापूर गांव आनी हे सब हेल्थ सेंटर जे आसा ते हांगासर बरें जावचें असो आमचो एक विचार आसा. बरें जावचें म्हणजे जी आमचे कडेन हांगासर जी एरिया आसा ही कंप्लिटली वेगवेगळ्या कामा खातीर वापरपाक जाय अशा तरेचे विचार आमी केलेले आसा. आनी हे पूर्ण आमी पळयता कमकुवत जाल्लेली ही बिल्डींग, ह्या बिल्डिंगेचे सुद्दां सुदारणा जावपाक जाय. सगळ्या दोतोरांक बरें वेवस्थीत तपासपाक लोकांक रूम मेळपाक जाय, पेशंटांक बसपाक रूम आसूंक जाय, वेटींग रूम आसपाक जाय, वेगवेगळ्या भशेन प्रत्येक कामा खातीर म्हणजे ड्रेसींग रूम वेगळो आसूंक जाय, ECG काडपाक लागून वेगळो रूम आसूंक जाय आनी तशेंच मेडिकल फेसिलिटी म्हणजे वखदां सुद्दां स्टोर करपाक, वखदां दिवपाक सगळ्यो गोश्टीचो आस्पाव ह्या सेंटराचेर जावचो हे विचार घेवन आमी प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. जशें आमच्या मये मतदारसंघांतल्या मये गांवांतलो प्रायमरी हेल्थ सेंटर जशी ताका आमी वेगळी झळाळी दिल्ली आसा. काही तेंपा पयलीं ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची सादेशी बिल्डींग, पण आयज थंयसर 100हून जास्त लोक थंयसर पेशंट दररोज येता, आउटडोर पेशंट आसता. तशाच पद्दतीचे सोय सुविधा ह्या गांवांतल्या लोकांक मेळपाक जाय म्हणून हे हेल्थ सेंटर रिवॅम्प करपाक जाय अशें आमी प्रस्ताव आमच्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हेजे कडेन मागलेलो आसा आनी तेजी पाहणी करपाक आमी आयिल्ले हांगासर. जी आमी पाहणी केल्ली आसा तितून इतले ज्यो सगळ्यो सुविधा जावपाक जायो हेजो आस्पाव आमी ह्या आमच्या प्रोजेक्टान करतले आनी हो प्रोजेक्ट बरो भशेन जसो फास्ट जितलो जावपाक जाय तो मुवमेंट करपाक लागून प्रयत्न करतले. आतां अशें आसा की आमच्या कडेन सांखळे हेल्थ सेंटर आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पिचोले आसा, पण आमच्या गांवांतल्या लोकांक 24 तास सुविधा हेजी मेळपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो. आतां मये आमी सुद्दां 24/7 डे केअर युनिट अशें जावचें म्हणून जे प्रयत्न केल्या त्याच पद्दतीचे सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेटेड पंचायत ही आमच्या मये मतदारसंघांतली. तशेंच ह्या गांवच्या सुद्दां लोकांक लागून ह्या आमच्या मळाचेर म्हणजे जे आमकां मुख्यतः आमी आमच्या आरोग्य मळाचेर आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक जाय. ती जर काळजी घेतलो जाल्यार हे 24 तास हे उपलब्धता आसपाक जाय असोय आमचो विचार आसा आनी ताका लागून आमी प्रयत्न करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.